नमस्कार. आयज जे आयज आमचे पेडणेचे जे आयज पाडेली सगळ्या आमच्या आख्या पेडणेचे आमच्या पंचायतीचे तसेच म्युन्सिपाल्टीचे आयज पाडेली हांगासर सगळे हजर जाल्ले आसा. जे आयज म्हाका विचार येयलो कितें पाडेलींक खंय तरी तांकां खंय तरी सपोर्ट दिवपाक लागून आयज तांकां आयज माडार चडपाक लागून आयज तांकां आयज मिशीन एवेलेबल करून हांवें दिल्ले आहा. आणि जे आयज पाडेली आमच्या आहा तांकां सगळ्यांक आमच्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटा. थोडे जाण म्हाका दिसता हितून रजिस्टरूय ना, तेंच्यांनी रजिस्टर जावन घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आयज पाडेली माडार चडटा तेन्ना एक व्हडली रिस्क आसता तेज्या फॅमिलीक लागून. ताका लागून म्हाजो विचार येयलो कितें तांकां हें मिशीन तांकां एवेलेबल करून दिवपाचें, जे आयज म्हाज्या हितूनसून तांकां हांवें दिल्लें आसा. जे आयज पाडेली सगळ्यांक आयज हांव तांकां हें दिता कितें जे आयज पाडेली आयज नाल्ल पाडून जे आपल्या फॅमिलीक जे हें करता ताका गव्हर्मेंटान खऱ्यांनीच बऱ्यान बरो सपोर्टूय दिल्लो आसा. जे आयज तेंची रिक्स आहा पळय, वयरसून पडलो जाल्यार गव्हर्मेंट तांकां इन्शुरन्सूय दिता त्या बाबतीक. आनी तेज्या फॅमिलीकूय हांव हें दिता कितें तेंच्यांनी जे पाडेलीक मेहनत करता तेंची फॅमिली बरी आसची आनी तेज्या फॅमिलीक बरी शिकची भुरगीं बी तेंची आनी बरें तेंच्यांनी आपल्या बापायचें नांव वयर काडपाची खूब गरज आहा. जे आयज मेहनत करता पळय तेची फकाणाची कामां न्हू, जे माडार चडप आनी इतले 1 आनी 2 माडार चडना आनी ते दिसाक गेले जाल्यार 10-15 माडार चडोन तांकां ते कितें तरी दिसावडो तेंचो सुट्टा. ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांक आशिर्वाद दिता. तेंच्यांनी आपलो धंदो कितें आहा तो बरो हितून जे आयज पाडेलीक जे आयज ते माडार चडटा ते बरें हें करून ताका देवान बरें तांकां ब्लेसींग दिवचें आनी ते तेंचो आपलो कितें हें आहा पळय ते फॅमिलीक तेंच्यांनी बरें हितून फॅमिलीक सपोर्ट दिवचो. जायते फावट आमी पळयता आसतना उदरगत आनी कोण म्हणटा पळय हे इलेक्शन लागीं काय येता, पण आमी सुरवाती पासून पळयता, आमी सुरवाती पासून सरा वांगडा आसा. आयज मेरेन खूब संकटां आमचेर येयली, आमच्या पंचायतीनय उलाढाली खूब जाले, पण आमी सरांक धरून रावले, आमी खंयच फाटीं सरोंक ना. आनी आमी पळयता आसतना सर आमी एकूच तुमकां सांगता की आमच्या तळयेचो विशय आसलो आनी सर आमचे हेका येयल्ले धोंड रावता तेन्ना आमी सरांक सांगले की हे तळी खूब वर्सां जाली आमची उसपोंक ना. सरांनी दुसरे दीस आमची तळी उसपोवन दिली, 15 ट्रक माती काडली. अशी उदरगत करता करता हांवें जायते प्रपोजलां सरां कडेन मांडली. सरांनी म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आयज मेरेन. आनी सरांक ते दिसा काल हांव येयल्लो तेन्ना सरांक म्हटलें की आमच्या हॉटेनय माडार चडपी आहा तांकां मशिनां जायी. तर सरान म्हटलें तुमी फाल्यां घेवन येया. 11 तांकां घेवन इमिडिएट तांकां घेवन येयलो. सरान तांकां दिलो. आयज कितलींशींच वर्सां तो माडार आमचो जरण फर्नांडीस म्हणून कितलींशीं वर्सां मोरजेन म्हणा खंय सगळ्याक चडटा तो आनी आपलो उदरनिर्वाह करता. आयज तेजे भुरगेय मोठे जाल्ले आहात, ते चेडूय शिकता. तांकां सरान तांकां हेल्प करचो फुडें हेच्या फुडें आनी आपलें नांव वयर करचें. आमी सदांच सरा वांगडा रावतले कायम. सर इलेक्शनाक कितले येवनी कोणूय येवनी हांव तर सांगता हांव सरा वांगडा आसा, सरा वांगडाच रावतलो. आयज खरेंच हांगासर धन्यवाद दिता सरांक, कारण जे इतल्या वर्सान ज्या लोक म्हणटा डेव्हलप ना किंवा आनी खंयची काळजी ना, तर सर खरेंच लोकांची जी काळजी जी घेता आयज तुमी पळयले आसतल्यात. लोकांची जे माडार सुद्दां लोक पडन सुद्दां लोकांचे कितें आनी तेंची फॅमिली आयज खूब प्रॉब्लेम जाल्लो सुद्दां आहा आयज पर्यंत. पण आयज खरें तेंचें संरक्षण म्हणजे मशिनां तांकां दिल्लेली आसा सरान ती खरी गरजेची आसात. कोणूय म्हणटा सदांच म्हणटा काळजी ना, पण ह्यो आयज खरीच काळजी करपाची गरज आसली सरान आनी लोकांक तांकां आयज ती खरी मशिनां दिल्लेली आसा सरान. ताका लागून हांव सराचो तसोच आनी तेंच्यांनी सुद्दां आपली काळजी घेवन सुद्दां माडार चडान तसोच हांव तांकां इतलो धन्यवाद म्हणटा आनी आयजच्या जो सरान दिल्या बद्दल सराकय धन्यवाद म्हणून हांगा सोंपयता. हांव पयलींच्यान हे पाडेलचें काम करता आनी त्याच्यात माझे मातशें हे जायनासलें म्हणजे घरात घर चलोवपाक मातशें दिक्कत आसली न्हू, तरी आसन कशें कशें मशीन घेतलें आनी केल्लेलें. आतां मातशी भाईन आमकां हेल्प केली मागीर त्याच्यार हांव भाईचें देव बरें कर म्हणटा. पाडेली कोण मेळना, आमी ट्रेनिंग घेतली कोणें आनी म्हणजे म्हाजो जॉबय आसा चालू, तरी मी पार्ट टायम म्हणून जॉब करता. हांव माड पाडटा. आम्ही पहिल्यापासून ट्रेनिंग घेवच्या पहिले मी पाडेलपण करूंक सुरुवात केली. त्याच्यानंतर मी नाल काढूंक सुरुवात केली. मी ट्रेनिंग घेवंक नासतना मी शिक्षण लक्षात घेऊन ते केले आणि आमकां सरान मशीन दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.